सो हिंगा हांवें हांडी उदक घेयलां आनी तितून हांवें सो तांती घायली ती आतां उकडून दवरतली. आतां आमगे तांती उकडून रेडी आहाय. सो आतां तें गरम उदक भायर उडोवन थंड उदक घालून तें शेल भायर काडपाचें आनी मागीर तुमकां नेक्स्ट स्टेप कितें तें दाखयता. ती तांती घेयले ती उकडो ती तांती क्लीन केले शेल बी काडले आनी आतां हांव तें किल्लेशें मीठ लायतलें. तें आतां मिक्स करपाचें मीठ घालून. ती आमकां हाफ करून घेवपाक जाय. सो अशें करून दवरपाचें आनी हाफ करप. दोन हाफ करपाचें. आतां हाफ करून घेयलें. आतां आमी इल्लो रेशाद मसालो घालपाचो हितून आनी तें बरें तेका त्या तांतयो लावपाचें. हांव दाखयता तुका कितें करता तें. तुमकां कितू जाय तें अशें करून चोय कितू क्वॉन्टिटी चड तीख जाय थोडो घे. हांव ही स्पून 3 घेयले. आतां तेका तो मसालो लायता. अशें करून सगळें हांव लायन घेतलें आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें करपाचें. सो आतां तांकां मसालो लायन घेयला. सो 1-2 मिनट अशें दवरया आनी मागीर तुमकां नेक्स्ट स्टेप दाखयता कितें तें. रेशाद मसालो लायन दवरलो न्हू तो आतां आमी हें रवा घेवपाचो इल्लो आनी रवा डीप करपाचो आनी फ्राय करपाचें दाखयता तुमकां. हांकां रवो लायन घेयला दोनी सायडीन लायला आनी आतां आमी ऑयल घालपाचें आनी फ्राय करपाचें दाखयता तुमकां. हिंगा कायल घेयलें आनी कायल ऑलरेडी तापल्या. सो इल्लेशें तेल घातलें. सो आमगे तेल ऑलरेडी तापलां. सो आमी तें आतां घालून फ्राय करपाचें. लो फ्लेमीचेर फ्राय करपाचें ब्रावन जावपाचें. सो आतां आमगे एक सायडीन जालां. आतां तें टर्न केलें आनी दुसरे सायडीन असको कलर येवपासून फ्राय करपाचें. आतां आमगे एक फ्राय रेडी आहा. सो आमगेलें एक फ्राय रेडी हाय आनी म्हाका सांगाय केस जालें तें. तुमी ट्राय कराय एक फ्राय हाय आनी म्हाका कमेंट कराय आनी प्लीज जे कोण म्हाका सबस्क्रायब केलना ते म्हाका प्लीज सबस्क्रायब कराय. ओके, थँक्यू.